Bavatano puresora mi speto monito coro yadik sevo pito sotra Eucadiu yagayo coro mi sabete achisaya Langor bat kaciduk doru Emocha ugrasa kora I Jesu ci agniamanu Bhavatianu puresora Mi spetum monitor सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां जेसू कृपा आनी माय मोगाचो उपकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयचे मिसाचे भेटेन सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया आयची मिसाची मांडावळ करता आमचे फिरगोजेची तरणाटी आमच्या सगळ्या तरणाट्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी ती देवाच्या मोगाची आनी जबाबदारेची जावचे पासत आमच्या सगळ्या तरणाट्यां पासत आमी मागुया आयचे साखेरीत भाशेन आमी मागुया स्वप्नेश शेर्लेकर हो एक्टिविस्ट आमचो गोंयचो आनीक आमचे ह्या दिसांनी जे लँड डिलिंग्स चलतात 17A39 17(2)39A हे वापरून जे आमची जमनीची चोरी चल्लेली आसा ताचे विशीं जायती माहिती दिता फॅक्च्युअल इन्फॉर्मेशन आनी ताकाय असलें करता देखून कोणूय वायट करपाक शकता मागुया देवा लागीं स्वप्नेश शेर्लेकर हाका आनी ताचे बरोबर दुसरे एक्टिविस्ट जे वावुरतात तांकां सगळ्यांक राख आनी सांबाळ सगळे जे पत्रकार आहा तेंचे पासत मागुया कितें भाशेन अमित नायक ह्या नांवाचो पत्रकार जो हेच भाशेन सोत उलोवपाक मुखार सरता देखून तांकां एटॅक केलो पत्रकारांचेरूय बीन एटॅक जाता मागुया आमच्या पुलिसां पासत हे पुलीस जे आसात तांणी परजेची सेवा करूंक परजेक राखूंक आनी न्हय जे कोण चोरतात गुंडागिरी करतात तांकां कितें भाशेन आमच्या पुलिसांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तांकां फावो ती जाणवाय दिल्यार पुरो म्हूण तांचे पासत मागुया आमचे फिरगोजेची 400 वर्सां मनूंक आमी तयारी करता हे तयारेचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आमच्या भावार्थाची वाट चलूंक आमकां जण एकल्याक आनी आमच्या कुटुंबांक आदार दी म्हूण मागुया आनी आयज आपोवण्यांचो आयतार आमचे फिरगोजेंतलीं देव आपोवण्यांक पाद्री माद्री जावपाक तरणाटी मुखार सरूंक देवा लागीं मागुया आयज झेन नॅश वाज गाब्रियल वाज आनी जोनिता रॉड्रिगीस हांच्या भुरग्याक बावतिज्म आसा मागुया ह्या गोराब्याचेर देवाचो आशिर्वाद बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं मोगाल भावा भयणीनो क्रिस्ताच्या एकवटान जिवंक आमकां आपयल्यात आमी भावार्थाचें जिवीत जियेतात तेन्ना आमी क्रिस्ता सोवें एकवट जोडटा आनी ताच्या अनुभवान वाडटा आमच्या मदल्या थोड्यांक लागशिल्ल्यांक क्रिस्ताचें खोल अनुभवान वाडूंक देव वेंचून काडटा आनी खेरीत देव आपणे दिवंक तांकां यादनिकी म्हत्वाची वो धर्मीत जिवीत जिवंक पाठयता आयज आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांत देव आपणेचो आयतार पाळटना आमी सेवा धर्माचो विशय विंचला तो म्हणल्यार वचात क्रिस्ताच्या अनुभवान देव आपणी किर्लायात देव आपणी आमच्या भावार्थाची फळां आनी हेच पासत देव आपणी आमकां बोरतेन फावो जावंक आनी सगल्यांनी क्रिस्ताच्या अनुभवान वाडची गरज तर आमच्या कुटुंबाच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी क्रिस्ताच्या अनुभवान वाडूंक आमी देवाचे कृपेन म्हत्वाची आनी धर्मीत जिवितांक जायतीं देव आपणी आमच्या पवित्र सोबेक फावो जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया देव आपोवणें आमकां सगल्यांक आसा एक एकल्याक वेगवेगळे भाशेन आनी आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन आमच्या महादन प्रांतान आमी
पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोटवाशी जिविताक देवा लागीं मागता हांव आमकां ही देणी दी म्हूण आमकां जायते पावटी देवाचो उलो घडये पावला पूण आमी घडये फावो ते परी ताका जबाब दिवंक ना असल्या सगळें आमच्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणे मागुया सुमयाची येसू जिवितांत सगळें बरें येता तेन्ना आमी खुशाल जावन तुजे उपकार आठवयल्यात पूण अडचण्यो आनी कोश्ट आमचे वाटेर आयल्यात तेन्ना तुज्या कोश्टांचेर नदर घालून आमच्या कोश्टान तुजें बळ घेवंक आमी विसरल्यात कोश्टी जिविता उदेशी देव आपोवणी किल्लावंक आमी प्रयत्न करूंक ना बोगोस आमकां जेजू सुमया काकुतकोर क्रिस्ता जेजू आमच्या भावार्थाचीं फेस्तां परबो आनी हेर समारंभ करूंक आमी जायती उर्बा आनी बळ दाखयलां पूण होच भावार्थ आमच्या भावा भयणीचे सेवे उदेशी परगट करूंक आमचे हात मोटवे जाल्यात बोगोस आमकां जेजू क्रिस्ता काकुतकोर सोम्या जेजू देव आपोवणी किल्लून हाडूंक आमची सगल्यांची जबाबदारी म्हूण वळखून घेवंक आमी विसरल्या आमच्या भावार्थी जिविता आनी बऱ्या देखी उदेशी देव आपोवण्याचें बी आमच्या कुटुंबान शेजाऱ्याक इस्कॉलाच्या आनी दोतोनीच्या वर्गान भुरग्यांच्या काळजान किल्ल लावंक आमी फाटीं उरल्यांत बोगोस आमकां जेजू सुमया काकुतकोर आनी सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं आनी शांती ताच्या इश्टांत संवसारी सर्वेस्पर देवा सुर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करतां आमी तुका दिनवासा तुज्या तोर वैभवा पासोन आमी तुका वाखाणटा सुमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सुमया देवा देवाची शेली तूं संवसाराचे पाप काडटा आमची काकूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे माने आयकूंक घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देव बापाचे मोबी जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर प्रार्थुया देवा सर्व वस्तूच्या रुचणारा आनी सांबाळणारा आमचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल सगल्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें भोगसणें जोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप सर्वेस्परा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात हांवें जाल्यार परतें बोळ करूंक ना कोडसरून हांव वचूंक ना म्हाका मारतोल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली म्हजे काट पिसुटोल्याक म्हजे पोळे दाखयले म्हज्यो केन्यो करताले आनी म्हजेर तिंपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येता त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां हांव लोजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो
म्हाका न्हीद करून दिता तो हांगा लागींच आसा. कोण म्हजेर घराणें करता जायत? होय जाल्यार बरोबर निती सोबे मुखार वचूया. कोण म्हजेर आड तक्रार करता जायत? तर ताका म्हजेशी येवं दी. दोनी सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. कोण म्हजेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक फुडें सरतलो? देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. आमचो जबाब जावन दी. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतले हांव. परतून म्हणुया. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतले हांव. सर्वेस्पराच्या मोगान म्हजें काळीज भरलां, कित्याक म्हजी विणवणी ताणें आयकून घेतली. हांवें ताका उलो मारलो त्या वेळार ताणें म्हाका रोखडोच कान दिलो. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतले हांव. मरणाच्या फासांनी म्हाका वेडो घालो. नरकाच्या आकांत म्हजेर आयलो. कोणती दुखीत हांव बुडलोलां. तेन्ना हांवें सर्वेस्पराचें नांव घेतलें. सर्वेस्परा म्हाका निवार. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतले हांव. सर्वेस्पर प्रमाणीक आनी दयाळ आमचो देव माये मोगान बोल्लोलो. सर्वेस्पर साद्या बोळ्याचो आस्कारी. हांव निराशी आसलो ताणें म्हाका वाटायलो. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतले हांव. ताणें म्हाका मरणांतलो वाटायलो. दोळ्यांतलीं दुखां पुसून काडल्यांत आनी आडलून पडोना जावंक म्हजीं पावलां राखल्यांत. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार चलतलो. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतले हांव. बागयोन जॅकोबाचे चिटी वेले वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हाका भावार्थ आसा अशें कोण एकलो म्हणत पूण करिना. कोरन्यांनी तो आपलो भावार्थ दाखयना जाल्यार कित्याक उपकारत? हो भावार्थ ताका तारण दिवंक शकता? एक भाव वो भयण विंगली भोंवतात आनी तांकां दिसपट्टो ग्रास ना आनी तांकां तुमचे मदलो कोण एकलो अशें म्हणत म्हूण समजात. सवास्कायेन वचात, गोरमेक कितेंय आंगाक घालात आनी पोटभर जेवात. पूण ह्या तांच्या कुडीच्या गरजांक तो पावना जाल्यार कित्याक उपकारत? भावार्था विशीं अशें घडटा. कोरन्यो नात जाल्यार भावार्थ मेलोलो. घडयेक कोणूय म्हणत एकल्याक भावार्थ आसा, दुसऱ्याक कोरण्यो आसात. तूं कोरन्यांनी विणे तुजो भावार्थ म्हाका दाखय आनी हांव कोरण्या वरवीं म्हजो भावार्थ तुका दाखयतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Hallelujah. 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 दुसरी खंयचीच वळवीक मागिना हांव म्हाका. जेजू, तुजो कुरीस सगळी म्हजी आशा. तुजे खातीर खुर्सार मेला म्हाका संवसार. तुजे खातीर हांवूय संवसाराक मेला खुर्सार. Hallelujah. 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मार्क परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
जेजू शिसांक घेवन फिलिपाचे शेजारियाच्या प्रांतांत पडटा त्या गांवांनी भायर सरून गेलो आनी वेताना आपल्या शिसांक ताणें अशें विचारलें, लोक म्हाका कोण सोदरता? तांणी परतीपाळून म्हळें, थोडीं जाणां स्नान दातात जिवांव, हेर एलिजा, दुसरी प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी म्हाका कोण सोदरतात? पेद्रून जबाब दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त. तेन्ना आपणा विशीं कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण खरायेन ताणें तांकां हुकूम घालो. मनशाच्या पुतान जायतें भोगूंक जाय. जाणट्यांनी, पुरोम याज्ञिकांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी ताका भायर रावूंक जाय आनी जिवेशी मारूंक जाय आनी 3 दीस जातोच तो परतून जिवंत जावंक जाय म्हूण तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी हें ताणें उक्तीं सांगलें. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू ताका उलोवंक लागलो. पूण ताणें येवन आनी आपल्या शिसांक पळयोवन पेद्रूक बोबाट केली म्हणून पाटी सोर सयताना, तूं देवाच्यो न्हय, बगोर मनशाच्योच वस्तू आटवतात. लोकांक आनी आपल्या शिसांक बरोबर आपोवन जेजून तांकां म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करची खुशी आसा जायत, ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस ती ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आनी शुभ वर्तमाना खातीर आपलें जिवीत ओगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. भाव भयणीनो, आयज देव आपोवण्याचो आयतार आनी देव आपोवणी म्हणटा तेन्ना खरेपणी सगळीं आपोवणी देवाची. सगल्यांक जी आमकां आपोवणी आसात वेगवेगळी आमचो भावार्थ जियोवंक आनी भावार्थ पसरावंक, ती सगळीं देवाचीच आपोवणी. पूण आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन आमी देव आपोवणें म्हणटा तेन्ना याज्ञिकी, मोटवाशी आनी धर्मीक जिविताच्या आपोवण्यांचेर एक नदर घालता. आनीक कितलीं वर्सां जालीं आमी म्हणटा आमच्या चिखलेच्या गांवांत आजून पासून एकूय आपोवणें उत्पन्न जायना. आमचे तरणाटे पाद्री जावपाक वचना, आमची तरणाटी माद्री जावपाक वचना आनी आमी मागता हांव सद्दां. एकदम बरी गजाल. भाव भयणीनो, जाल्यार ही आपोवणी येतात खंयतावन. हांव खंयतावन येयला तो खबर आसा तुमकां? रुई जाणा हांव खंयसान येयला तो? खंयसान येयला हांव? तो ब्रादर खंयसान येयला? पातकूर खंयसान येयला? वयर सान पडल्या आमी, स्वर्गार सान पडल्या, झाडाक जाल्या, खंयचे फॅक्ट्रींतले भायर काडल्या आमकां? खंयसान येयल्या आमी? हो जबाब जाणा जावपाक जाय तुमी आनी उचारपाक जाय तोंडाचेर. खंयसान येयल्या आमी? आमचे फामिलींतावन येयल्या. हांव म्हजे फामिलींतल्यान आयला, ब्रादर आपणाचे फामिलींतलो येयला, पातकूर आपणाचे फामिलींतलो येयला आनी सगळे पाद्री माद्री आहा ते एके फामिलींतले भायर सरून येयल्यात. आमचे फामिलीन आमकां धाडल्यात. वयर सान स्वर्गार सान पडूंक ना देवाच्या पुता भाशेन, ना म्हणून आमी झाडाक जावंक ना, ना म्हणून आमकां खंयचे फॅक्ट्रीन तयार करून धाडूंक ना. भाव भयणीनो, देवाचें आपोवणें सगल्यांक आसा जाल्यार थोड्यांक खेरीत आपोवणें आसा आपले परजेक मुखार व्हरूंक. आनी तातूंतलें एक आपोवणें आयज आमकां दिश्टी पडटा देवाच्या उतरान, तें इजायास प्रवाद्याचें. आनी इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक जें आमकां बरयल्लें आसा तें पवित्र पुस्तकाच्या शिकण्यार 3 भागांनी वांट्टात. प्रोटो आयजाया, ड्युट्रो आयजाया आनी ट्रिटो आयजाया अशें म्हणटा तेका. पयलो भाग, दुसरो भाग, तिसरो भाग. पयलो भाग आसा तो ही इज्रायल परजा बाबिलोनीच्या निर्वासान वेचे पयलीं, तेन्ना इजायास प्रवादी तांचे लागीं उलयता देवाचो संदेश दिवन. दुसरो भाग ही परजा जेन्ना ते बाबिलोनीच्या निर्वासान आसा, एक्झायल ऑफ बेबिलोन तातूंत आसा तेन्ना उलयता. आनी तिसरो भाग
बाबिलोनाच्या निर्वासांतावन परतून आयल्या उपरांत 3 भाग लांब वर्सां ती म्हणटच इजायस म्हणटा तो फकत एकूच प्रवादी कसो न्हू पूण एक प्रवाद्याचे जो संदेश आसा तो आयज जे आमी वाचप आयकता ते दुसऱ्या भागांतले ड्युट्रो आयजाया म्हणटच हो संदेश देवान इजायस प्रवाद्या वरवीं लोकांक दिलो जेन्ना ही पर्जा बाबिलोनीन कश्टवताली म्हणजे तांकां तेंचें फ्रिडम ना तांची सुटका गेली आतां ते स्लेव्स जाल्ले आसा दुसरे वाटेन जे कोण हुकुमशाही चलयताले म्हणजे बाबिलोनाचो सरकार जो आसलो तो ह्या धरून हाडलेल्यांक जायते त्रास कोत्तालो तांची एक ह्युमन डिग्निटी म्हणटा ती सारकीच खाला उडयल्ली तांकां नीत नासली अनीत जायती जाताली तांचे सवें आनी असल्या वेळार ही पर्जा इज्रायल पर्जा रडटाली आमी काबार वी आर फिनिश्ड आमकां आनीक फुडार ना देवान काडलेली पर्जा इतल्यान काबार तर असल्या निराशीपणान भाव भयणीनो हो संदेश इजायस प्रवाद्याचो आयच्या पयल्या वाचपांतलो आनी ह्या वाचपान इजायस प्रवादी खेरीत भाशेन ह्या कश्टवतल्या चाकराचें गीत तांचे मुखार दवरता सॉंग ऑफ द सफरींग सर्वंट कश्टवतलो चाकर म्हणटा तो विचून काडलेलो देव आपोवणे आसलेलो आनी ह्या आपोवण्यान आमी ताचे विशीं आयकलां ते तो कश्टवता पूण ह्या कश्टान तो बोवाळ मारिना झगडना पूण हे कश्ट आसात ते सोडवणे पासत भेटयता आनी ह्या पासत इजायस प्रवादी ह्या आपले परजेक सांगता जे कश्ट तुमी आयज भोगतात ते जरी तर तुमी सारक्या मनान भोगशात आनी ते देवाक भेटयशात जाल्यार ते तुमच्या सोडवणेचें कारण जातलें हो भयणीनो आमकांय जरी तर हे भाशेन कश्ट आसात आयज वेगवेगळे तरेचे आनी आमी जरी तर सोडवणदाराक रावता वा आमी देवान आपयलेल्यांक रावता जाल्यार आमी सोदून रावपाची गरज ना आसात ते आनी ते आसात आमच्या घोराब्यांतले आयिल्ले हांवें म्हणलें तुमकां हांव घोराब्यांतलो आयला आनी ब्रादर म्हणटा ब्रादर तुवें घोराब्यांतलो आयला मातसो यो हिंगा वयर ब्रादर जरी तर घोराब्यांतलो आयला जाल्यार ब्रादर आमकां तुज्या आपोवण्या विशीं आयज थोडेंशें सांग तूं खंय तावन येयला कित्याक तूं सिमनारींत आसा आनीक कितें तुजो संदेश आयज आमकां भोव करून आमच्या तरणाट्यांक आनी आमच्या लोकांक म्हजें नांव अनमोल लोपीस हांव होनावरांत म्हजे देव आपणे विशयांत म्हळ्यार हांव ल्हान आसतना गरिबांक गरजेवंतांक पळयतना म्हाका तांचेर दया येतली कोणी गरजेवंत आमच्या घरा येतलो आनी मागतलो म्हजी आवय कितें ना कितें दितली हांव ती एक सांगतलो तांकां चड दी हांवें जायते वर्सां हॉस्टेलांत आसलोलो थंयसर म्हाका सांत भक्तांची मुवी दाखयतले तांच्या जिवितांत विशीं पळोवन म्हाका एक पाद्री जावंक एक प्रेरण मेळ्ळी 2015 हांव पिलार सेमिनरी जॉयन जालो आमकां सेमिनरींत सांगतात तुका बरो पाद्री जावंक जाय जाल्यार पयलो तूं बरो मनीस जा आमी सेमिनरींत 4 वस्तू फोकस करता फिजिकल इमोशनल इंटलेक्चुअल एंड स्पिरिच्युअल हे 4 वस्तूचे आमचे ट्रेनिंग जातोलें आमी सेमिनरींत शिकता मागणें करता खेळता आनी दुसरे जाग्यार वचून लोकां थंय रावता आमकां पाद्री जाय वी नीड प्रिस्ट एंड रिलिजियस कित्याक म्हळ्यार ते आमकां देवाचे वाटेर व्हरूंक आमकां आदार आनी प्रेरण दितात ते आमकां सोद कितें आमकां सांगतात ते सदां काल आमचे बरेपणा खातीर चिंतात आमी पळयता सेक्युलर लिडर्स ते आमच्या सायकोलॉजी आनी इमोशनार खेळतात
ते तांच्या फायदे खातीर ते आमचे लागीं बरेंकन उलयतात. As parents, I encourage your children to become priests and religious. Thank you. भाव भयणीन, हो ब्रादर अनमोल गोंयचो न्हू तो, गोंयां भायलो जावन आयला, पूण गोंयां येवन शिकता आनी कांय बरी कोंकणी उलयली आयज. आपोवणें भाव भयणीनो ताचें खंय जावन आयला, घोराब्यांतलेंच आयलां. आनी जें आयज दुसऱ्या वाचपान आमी आयकता भाग्योंत जाकोबाचे चिटीन, कोरन्या विरेत भावार्थ मेलोलो आनी ताचे आवयन करीत भाशेन आपले कोरनेंतल्यान सादी कोरनी जे कोण गरजेवंत आसा तांकां आदार दिवपाचो. आनी त्या आदारांतल्यान एके भाशेन काल ब्रदर म्हणटालो, जेन्ना ल्हानांतल्या ल्हानाक तुवें केलें तें तुवें म्हाकाच केलें, इंग्लिशीन उलयल्लो तो काल. जाल्यार भाव भयणीनो, ही कोरनी भाग्योन जाकोब जे आपल्या दुसऱ्या वाचपान आयज आमकां सांगता, आमच्यो कोरन्यो ज्यो आसात भावार्थ्याच्यो, तातूंतल्यान तावन ताचें आपोवणें आयलां. इन्स्पायर्ड, प्रेरण ताका मेळ्ळें पयलीं आपल्या आवय कडल्यान, जाल्यार दुसरें जें 7 भक्तांचें जिवीत ताणें पळयलां इन मुवीज हॉस्टेलान आसतना, तातूंतल्यान प्रेरण मेळ्ळें. आयज आमचीं भुरगीं जाय तें पळयतात, आपल्या आवय बापायक पळयतात, आपल्यो सोशल मिडिया आयज आमचे लागीं उक्ती आसा, सगळें आमच्यान पळोवपाक जाता. प्रेरण मेळटा काय आमकां? डू वी गेट इन्स्पायर्ड टू आन्सर गॉड्स कॉल? भाव भयणीनो, हें देवाचें आपोवणें ताका जबाब दितलो जाल्यार एक बेश्टी सादी वस्त न्हू. दवरलो, ओडलो, सिमनारीन घातलो आनी ब्रदरान जें कितें सांगलां, सिमनारीन कितें कोत्ता म्हणटा तें केलें आनी भायर सरलें, हें न्हू. पूण जरी तर आमी ह्या उल्याक देवाच्या आपोवण्यांक जबाब दितले जाल्यार जेजू कोण म्हाका हें जाणा जावपाक गरज. देवाचो अणभव, देवीक अणभव, जेजूचो अणभव आमकां आसपाक गरज. आनी देखून जेजून आयज शुभ वर्तमानान आपल्या शिसांक विचारलें, जे ताचे बराबर भोंवताले, ताका आयकताले, पळयताले, कितल्या पासून शिकल्यात काय म्हाका, कितलो पासून अणभव मेळ्ळा काय तांकां म्हजो. आनी पयलीं विचारलें, लोक म्हाका कोणसो धरता, लोकांन म्हजो अणभव कितलो घेतला. जाल्यार लोकांक थोडोसो भोव अणभव मेळ्ळा. आनी जें कितें तो कोत्ता, जें कितें तो उलयता तें देवीक, हें तें समजून घेतल्यात. देखून कोण म्हणटा तो जुआंव बावतिस्ट, कोण म्हणटा एलिजा, कोण म्हणटा जेरेमिया, कोण म्हणटा आदलो, कोण एक प्रवादी, म्हणजे तो देवा कडलो आयला. हो अणभव लोकांक मेळ्ळलो. पूण हो अणभव देवाचे आपोवण्यांक जबाब दिवपाक पुरो काय? देखून दुसरो प्रश्न, तुमी म्हाका कोणसो धरतात? कित्याक हांव तुमकां आपोवंक सोदतां, तुमकां देव आपोवणें दिवंक सोदतां, लागशिल्लें आपोवणें दिवंक सोदतां. तुमी म्हाका कोणसो धरतात? आनी सगळ्या शिसांच्या नांवान पेद्रून जबाब दिलो, तूं क्रिस्त, तूं देवाचो पूत, जो बासायलोलो मेसियस आसा तो तूं. भाव भयणीनो, हो अणभव भितरल्या भितर देवान जो दिल्लो, जेन्ना जेजू दुसऱ्या शुभ वर्तमानान ताका म्हणटा, हो जबाब तुजोच न्हय, पूण म्हज्या सर्गीच्या बापान तो तुज्या मनान घातला, हो अणभव तुका दिला. म्हणटच देव आपल्या पुताचो अणभव आमकां दिता. आनी जो अणभव तो दिता तो पेद्रून घेतलो, ह्या आपोस्तलांनी घेतलो. आमकांय देव हो अणभव दीत रावता. घेता आमी देवीक अणभव काय देवीक अणभव घेवंक भिरांत कशी? कित्याक तो अणभव घेयत जाल्यार आमच्या जिवितान बदल येतलो, आमकां चेंज करपाक पडटलें, ट्रान्सफॉर्म जावपाक पडटलें. आनी देखून जायते फावटी हो अणभव घेवपाक आमी मातशे फाटीं रावता. जाल्यार जेजूचो अणभव घेतल्या उपरांतूय जे विचून काडलोले, खेरीत विचून काडलोले, ते सारके देवा भाशेन जावंक ना. पूण असक्तायेन पत्तून पडले इतलें की जेजून ताका म्हणचो पडलो, सयताना फाटीं सर. ज्या पेद्रूक जेजून वेचून काडलो आनी ताका म्हणलें, हें देवान तुका फावो केला, तूं खडोप. जाल्यार ह्याच पेद्रूक जेजू परतून म्हणटा, तूं देंवचार फाटीं सर. भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां देव वेचून काडटा तेन्ना आमचेय सवय, आमी मनीस म्हणटच अशें घडटलेंच. सगळ्या वेळार घडी आमी देवीक जावचें ना, पूण केन्नाय केन्नाय आमच्यो असक्तायो, जे भाशेन पेद्रू भियेलो, आनी कितलो असो सुबेज उलयलो अशें म्हणपाक जाता. जेन्ना जेजू आपल्या मरणाचे कोश्टांची खबर उलयलो, धर्मशास्त्र्यांच्या, परमयाज्ञिकांच्या आनी जाणट्यांच्या हातांतल्यान हांवें सोंसूंक जाय,
ताणी म्हाका जिवेशी मारूंक जाय, आय विल बी किल्ड. आनी तेन्ना पेद्र म्हणटा ना, यू कॅनॉट बी किल्ड, तुका मारपाक जायना, कित्याक तुजी गरज आसा, तूं कोत्ता तें बरें, तूं जाय आमकां हिंगा, देखून हांव तुका मरूंक दिवचो ना, हांव मुखार रावतलो. मनशाची येवजण, जेजून सांगलें, ही जें तूं कितें चिंतता ती मनशाची येवजण, पूण फक्त मनशाचे येवजणेचेर जायना. देवीक येवजणीन भितर सरल्या बगर आमच्यान देवाच्या आपोवण्यांक जबाब दिवंक जायना. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, ही कृपा आमकां मागुया. आमकां सगळे तरेचे अणभव आसात. आयज ह्या संवसारांत कसलोच अणभव नासतना कोण ना, जाल्यार हे सगळे अणभव बरे तशेंच वायट आमी घेवन आमच्या दोळ्या मुखार दवरून देवाचें आपोवणें आमकां थंयसर सोदपाक कृपा मागुया. आनी देवाचो उलो आमकां आयकूंक येता वेगवेगळे तरेन, ह्या उल्याक जबाब दिवया. आमच्यो बऱ्यो करण्यो चालू दवरुया आनी ह्या बऱ्या करण्यांतल्यान आमकां प्रेरणा मेळटा ती घेवन देवाचें काम, जे भाशेन ह्या वर्साचो आमकां विशय आसात, वचात शुभ वर्तमान परगट करात. आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी, आमच्या क्रिस्ती जिविताचे वागणुकेंतल्यान जेजू सगल्यांक दिवया. हेंच करूंक हे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. सतमंतन देवा, सर्पविदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो, आंकवार मरेथान जल्मलो, पोंस पिलाकाल ताणें कोश्ट सुसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गाक चडलो, सर्पविदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, पितांचवेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, आत्म्याचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, ससणेचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी खतखत्यान देवा मुखार दवरुया. आमच्या बाप सायबान बिस्मांनी, सगळ्या यादनिकांनी आनी मोटावाशांनी दिसाच्या दिसा संस्कारां उदेशी क्रिस्ताच्या कोळ अनुभव वाडूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागे कोता तुका. आमचे राजकी फुडाऱ्यांनी राजा आनी देसा मदें आसलोलो राजा देवाचो उजो नपयत करूंक वावरूंक आनी सगळ्या धर्माच्या मनशाचे हक राखून दवरून वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आमच्या क्रिस्ती कुटुंबाच्या आवय बापायन आपले भुरग्यांक देवाची येवजण विचून काडूंक फावो ते मार्ग तोक्षण दिवंक आनी देवाची येवजण जाल्यार आपल्या भुरग्याचें दान पवित्र सभेन दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. देव आपणेचो प्रचार कोतोल्या केदाराचो वावर सुफल जावंक आनी देव आपणेचे वावरूंक आमी सगळ्यांनी तेंको दिवंक आमच्या भावतान उदेशी देव आपणी किडलून हाडूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे
आमची हेर सगली मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आमच्या फिरगोजेंतली देव आपोवणी उत्पन्न जावंक, आमच्या गोराब्यांनी देव आपोवणी उत्पन्न जावंक मागुया. तुमच्या गोराब्या पासत ओगीच रावन मागात. तुमच्या समुदायान देवाची आपोवणी उत्पन्न जावंक मागात. स्वर्गीचे बापा, तुजे मुखार आमी दवरल्यात ती आमची मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी तुजेच कृपेची बेसांवां आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बेटोने वेळार गीत घेवया. C33 पेज नंबर 42. C33. Sorvespora manunque amcidana, Sorvespora manunque amcidana, Sorvespora manunque amcidana, Sorvespora manunque amcidana, Kurani atmo Sorvespora manunque amcidana, Sorvespora manunque amcidana, Sorvespora manunque amcidana, Sorvespora manunque amcidana. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मनाक आमच्या नाके पवित्र सुबेच्या नांवान सर्वेस्पर मागून घ्या. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे. आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली भेटवणी सोमेस्ताचे सोडवणेक उपकारोशी कर. ही आमी मागतांव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा. तें सगळें तुवें रचलें. वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलें. पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी आपल्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालय. आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखाणूंक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Dolbarazo sorvespor tu, Sorgani संसार भोल्या तुझ्या वैभवाक मुसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. मुसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक
तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गोठुया. तुझ्या खुशाली पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत उतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आपुणी घराब्यांतलीं येता पूण आमच्या कुटुंबांनी आयज भुरगीं ना, भुरगीं उणी जाल्लीं आसा. आमचे कुटुंब न्यूक्लियर जाल्लें आसा. दुबाव विरेत तुमची कुटुंबां न्यूक्लियर जावपाची काय व्हॉलीबॉल टीम जावपाची काय फुटबॉल टीम जावपाची तो चॉयस तुमचो. पूण आयज आमचे लागीं देव आपोवणी ना, भुरगीं उणी जाल्लीं आसात, दोतोनीक भुरगीं ना, ऑल्टसवज जावपाक आजी आमचे लागीं भुरगीं ना. हें सगळें चिंतून आमचे घोराबे आमच्या देव आपोवण्याचो एक खरो मळो. देखून आमच्या घोराब्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी आमच्या घोराब्यांतल्यान आमकां देव आपोवणी फावो कर म्हूण जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक प्रार्थुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षता. तुजी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेगले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेगले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेगले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी दिली. कुन्या वेळार गीत घेवया.
D42, page number 71. D42. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकपडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. जेसू आमच्या उरल्या तुजेच पातळ्या येता जेसू आमच्या गौऱ्या बुकेन आमी मोरता जेसू आमच्या जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विश्वासान ओरोणांतल्या सुख्या सगळ्यात जेजू आमचे उदकाधिकार तुजेच पातळ्या येता जेजू आमच्या गौऱ्या बुकेन आमी मोरता जेजू आमच्या उरल्या तुजेच पातळ्या येता जेजू आमच्या गौऱ्या बुकेन आमी मोरता जेजू आमच्या गौऱ्या ओरावनासाय दोंगरार सोडल्या जेजू आमची शुपात स्विकार आमचे निर्भय ओसोप कुडी जेजू आमचे जिवीत सासणी तुजेच पातळ्या येता जेजू आमच्या गौऱ्या बुकेन आमी मोरता जेजू आमच्या उरल्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतलां. ह्या सर्गीच्या देण्याचो गूण
आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडींत आमी बोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय बगर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. अशें बसूया. आयज सद्या काळाचो 24वो आयतार आनी आमच्या महाधर्म प्रांतांत देव आपोवण्याचो आयतार. देवाक आर्गां दिवया. देव आपोवणी जितल्या जाणांनी मानून घेतल्यात आनी आमची सेवा करूंक भायर सरलेले आसात तांचे पासत देवाक आर्गां दिवया. आनी आमच्या कुटुंबांनी करीत भाशेन हें आख्खें सुमानभर आमी आपोवण्या पासत मागुया. आयची मांडावळ केल्ल्या आमच्या तरणाट्यांक आमचे दिनवास. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 8,340 रुपया. दाबोलीं कपेलान 2,450 रुपया. सगळे मेळून 10,790 रुपया. फुडलो आयतार सद्या काळाचो 25वो आयतार लौकिकांच्या मुणयारां पासत भेटयल्लो आयतार. ले अपोस्टलेट म्हणजे तुमचे पासत भेटयल्लो आयतार. 3 मिसां जातलीं. पयलें मीस 6:30 वाजता सान फ्रांसीस ऑफ असिसी समुदाय इग्रेजा 1 मांडावळ करूं. 8 वाजता दुसरें मीस सेंट फ्रांसीस ऑफ असिसी समुदाय इग्रेजा 2 मांडावळ करतलीं. 9:30 वाजता भुरग्यांचें मीस आनी दोतोन. पवित्र संस्काराची बोजोण बुधवारा दिसाक सांजेच्या 6:30 वाजता मांडावळ करूंक देवस्वा सॅक्टर. आनी शुक्रारा दिसा सकाळचे 6:30 वाजता पवित्र संस्काराक बोजोण. त्या उपरांत मीस. आयताराचे मीस सोनवाराक सांजे इगोर्जेन 6 वाजता इंग्लीश भाशेन आनी दाबोलीं कपेलान सांजे 6:30 वाजता. समुदायाच्यो जमाती आयच्या दिसाक 15वेर सान गाब्रियल समुदाय वॉटर टँक आल्तो चिकाली पॉल फेर्नांडीस हांच्या घरान सांजेर 4:30 वाजता. सेंट विन्सेंट पालोटी समुदाय रेजिना मंदी रेजिनाल्ड हांच्या घरान 5:30 वाजता. सेंट जोझफ वाज समुदाय कॉपेल बाट जुआनिता वाज हांच्या घरान 4 वाजता. आवर लेडी ऑफ वेलंकनी समुदाय रेंद्रा बाट मार्सेलिना सिल्वा हांच्या घरान 5 वाजता. सेंट एन समुदाय माटवे पिटर मिनेझीस हांच्या घरान 5:30 वाजता. सेंट ट्रिजा ऑफ कोलकाता समुदाय देवस्वा ग्रान आग्नेलो डिकोस्टा हांच्या घरान 5:30 वाजता. सान बर्तोलोमेव समुदाय होली क्रॉस जुएन्सियो फेर्नांडीस हांच्या घरान 5:30 वाजता. होली क्रॉस समुदाय नाकेली आग्नेलो लुकस हांच्या घरान 5 वाजता. ह्यो सगल्यो समुदायाच्यो जमाती आयच्या दिसाक जातल्यो. 22वेर फादर आग्नेल समुदाय आसोय जेम्स डिकोस्टा हांच्या घरान सांजेर 5 वाजता. खेरीत मिसां ह्या सुमानान 18वेर सकाळीं 7 वाजता ट्रिजा फेर्नांडीस हाच्या पयल्या वर्साचें मीस सकाळीं 7 वाजता. 21 तारखेर 7 वाजता पिटर सायमन हाच्या पयल्या वर्साचें मीस आनी 8 वाजता जुआना आना मारिया मिरांदा हिच्या पयल्या वर्साचें मीस. एका बऱ्या देखणारान गूड सॅमरिटन फंड हाका 10,000 रुपया भेटयल्यात आनी इगोर्जेक 40,000 भेटयल्यात. ताच्या उदारपणाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागता. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता तांचे पासत आमी हे मिसाचे भेटेन मागला. नाकेली गाब्रियल वाज देवस्वा पिकेन सेवियर गामा दाबोली आल्बर्ट गामा ग्रीन व्हॅली एंटनी नादार आल्तो दाबोली आंजेलो ब्रागांजा बिहाइंड NSD फिलिप फेर्नांडीस रेजिना मुंदी कॉसेट संतोष आल्तो चिकाली नंदीन सोजा. सायबीण मायचे मजतीन ह्या गोराब्यांचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. एक चोत्राय धरची ओतुंबराच्या म्हयन्यांतावन मिसांच्या वेळाचो बदल येवपाचो आसा. तुमची मागणी आयकल्या उपरांत आनी आमच्या फिरगोज गवळीक सभेच्या जमातीन हाचेर भासाभास केल्या उपरांत ह्या निर्णयाचेर पावलेलीं आसात. ओतुंबराच्या म्हयन्यांतावन 2 मिसां जातलीं. पयलें मीस सकाळचें 6:45 वाजता आनी दुसरें मीस 8:30 वाजता.
दुसरें मीस 8:30 वाजता आसा तें भुरग्यांचें दोतोनीचें मिसूय जातलें. हे बाबतींत चोत्राय दवरची. पयलें मीस 6:45 वाजता 6:45 आनीक दुसरें मीस 8:30 वाजता. दोनूच मिसां आयतारा दीस जातलीं. फिरगोज गवळीक सभेची जमात दर पयल्या आयताराक पयल्या मिसा उपरांत जातली. सगळ्या फिरगोज गवळीक सभेच्या वांगड्यांनी चोत्राय दवरची. पयल्या मिसा उपरांत दर पयल्या आयताराक PPCची जमात जातली. आमची 400 वर्सांची समारंभणी आमी करता आसतना उक्तावणीचें मीस आमचें जातलें 16 ऑक्टोबराचे सांजेच्या 5:30 वाजता. आदी फुडें तुमची डेट तुमी बूक करून दवरची. 16 ऑक्टोबर 2024 5:30 PM. त्या दिसाक आमचें उक्तावणीचें मीस इनॉग्रल मास आमचे 400 वर्साचे समारंभणेचे. आनी भोवमानिस्त बिस्प सिमियोन फेर्नांडीस आमचे मदें ही भेट करूंक आसतलो. 400 वर्सांची कमिटी जी आमी काडलेली आसा ती ताची मांडावळ सांबाळटली. आतां मीस जाल्या उपरांत सगळ्या तरणाट्यांक जमात आसतली. सगळ्या तरणाट्यांनी रावचें. सेंट एंड्रूज चर्च कळूंक लायता Fábrica de Igreja de Vasco wishes to engage a full-time accounts clerk to attend all works of Fábrica office. हाच्यो डिटेल्स नोटीस बोर्डार घातलेल्यो आसात. तुमकां कोणाकूय जर तर खुशी आसा जाल्यार तुमी तुमचें एप्लिकेशन घालूं येता. सगळीं उबी रावया. भाव भयणीनो, सोयाबीणीची भेट आमच्या गोराब्यांनी सुरू जाल्ली आसा आनीक एक पावटी उगडास करता. दर दिसाक तुमचे पासत आमी मिसाचे भेटेन मागता. ज्या गोराब्यान सोयाबीणीची भेट आसा आख्ख्या गोराब्यान जाता ते भाशेन सकाळीं मिसाक येवपाक प्रयत्न करचो आनी गरज जाल्यार कुमसारूय जावचें. बरे भाशेन सोयाबीणीची भेट घेवन आमी ही समारंभणी करुया. आमच्या सोयाबीणीच्या ह्या विजिटाक कॉम्पिटिशन्स जावची न्हू. जी कितें आमी खावड दिता ते फकत 2 आयटम दिवचे म्हूण मागलेले आसा. तशें उगडास केल्लो आसा. सोयाबीणीची भेट तुमच्या घराब्यान येता तेन्ना सोरो लोकांक वांटचो न्हू. म्हणल्यार सोयाबीण काबार जाल्या उपरांत आमचे मदें बरी संवय आसा जेवण करपाची. करात, जेवण करात. घोडे तुमच्या शेजाऱ्यांक आपोवन तुमच्या इश्टांक आपोवन सगळीं येतात सोयाबीणी. पूण सोयाबीण तुमच्या घरान येता त्या दिसाक ही बीन ट्रेंड जाल्लो दिसती पडटा. बियराच्यो बाटल्यो आनीक सोऱ्याचे ग्लास घेवन सोयाबीणी मुखार. हें मातशें करचें न्हू. हें आडवारचें. आनी कोणूय करता जाल्यार मातशें तांकां सांगचें हे भाशेन करिनाका म्हूण. सोयाबीणीची भेट आमच्या कुटुंबांनी एकवट हाडपाक, शांती हाडपाक, आमकां बरी भलायकी हाडपाक आनीक आमच्यो दुस्मानकायो ज्यो आसात त्यो काबार करपाक आमी वापरुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया. F15 पेज नंबर 92. F15. म्हजो फाटलो कोरो तुजी खुशी जाल्या, तुजो कुडी सुवा सोले मोशे पाल्या. आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोगता, आपलो जीव कोरानीच तोसाच नागोगनायता. आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोगता, आपलो जीव कोरानीच तोसाच नागोगनायता. म्हजो